गोय सरकारच्या PWD खात्याच्या वतीन आत्ताच आम्ही ज्या पायपलायनीचो पायाभरणी सुवाळो हांगासर पार पाडलो त्या खासा सुवाळ्याक आमचे PWD मिनिस्टर दीपक पावसकर हांगासर आयल्या तांचे स्वागत करता। त्याच बरोबर तुमचे मयेचे आमदार प्रवीण जाटये, व्यासपीठार आशिल्ली मये गांवची प्रथम नागरिक सरपंच सीमा अरुंदेकर, आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य बाबशंकर चोडणकर, आमचे PWDचे CE आणि व्यासपीठाच्या समोर आशिल्ले इतर सरकारी अधिकारी सगळे आसात। भर दनपारा 1.5 वरांचेर माझी 11 वरांचेर पासून वाट पळयत आशिल्ल्या म्हज्या मोगाळ जाणट्या आवय भयणी आनी भावांनो, तुमचे सगळ्यांचे मनापासून स्वागत करता। तुमकां सगळ्या जाणांक नमस्कार करता। मये मतदारसंघाचो दौरो लयराईच्या दर्शनांतल्यान सुरू जालो आनी हांगा येयल्या उपरांत महामाई देवीचें दर्शन घेवन आमी ह्या सुवाळ्याक भर दनपारा पावल्या। हांव चड वेळ उलोवचो ना। म्हाका खबर आसा बरेच जाण आपल्यो वेगवेगळ्यो समस्या मांडपा खातीर, कदाचित दोतोराक सांगपा खातीर म्हाका फक्त मुख्यमंत्री म्हणून न्ही तर बरेच जाण बऱ्याचशा नांवांनी वळखता, प्रोफेशनांनी वळखता। म्हाजे तुमच्या कडेन संबंध खूब लागचे आसा आनी त्या खातीर समस्या मांडटा कोणा कडेन, जो सोडयता ताज्याच कडेन समस्या मांडटा, ना जाल्यार कोणा कडेन मांडिना। आयज पर्यंत मया गांवांतल्यो समस्या जर कोण सोडय दिल्ले आसत जाल्यार फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टीचें सरकार। जाल्यार म्हाका सांगचें, कोणीय सांगचें, मयातल्या खंयच्याय मनशान सांगचें, म्हज्या भावा भयणीन सांगचें, 60 वर्सां मुक्तीची आमी मनयता। गेल्या 60 वर्सांक मयातले विविध प्रश्न आसतले, आमकां अजुनूय बी हांव म्हणटा सगळे सुटल्या म्हणशीत ना, सगळे सुटूंक ना, बट सोडपाची सुरवात कोणी केल्या? भारतीय जनता पार्टीच्या काळात स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकार हाणेच सोडपाची सुरवात केल्ली आसा आनी ताकाच लागून लोक जे आसा ह्यो सातत्यान समस्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयल्या उपरांतूच ताजी अपेक्षा दवरता आनी त्यो सोडोवच्यो अशें तांकां दिसता। त्या खातीर हांव सगळ्याय समस्याचेर उलयता अशें न्ही। जेन्ना हांवें म्हटलें की 60वें मुक्तीचें वर्स आमी मनयता तेन्ना मुळात गोंयांतल्यो सगळ्यो समस्या सोडोवच्यो ही म्हजी इच्छा आसा। मागीर तो नळ आसतलो, उदक आसतलें, रस्तो आसतलो, लायट आसतलें, घर आसतलें किंवा नोकरी आसतली, ह्यो सगळ्यो समस्या सगळ्या मनशांच्यो सुटच्यो मुख्यमंत्री म्हणून म्हजें कर्तव्यय बी आनी म्हाका दिसता सगळें सोडचें। बट हांवें 19 मार्च 2019 मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली। आज 2.5 वर्सां पुराय जाता। 2.5 वर्साच्या कार्यकाळात खंयचें संकट गोंय राज्याचेर येवंक ना तें सांगात। जे केन्नाच येवंक नाशिल्ली असली कोविडांतली महामारी आयली। ऑलमोस्ट 2 वर्सां कोविडांतल्या महामारीक आमी सगळे जाण फेस करता। तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यात आमी तातूंतल्यान भायर सरले। काही आमचे भाव भयणी जेंचो देहांत जालो, बट तांकां सुद्दां खंय तरी मदत करपा खातीर, तांच्या फॅमिलीक मदत करपा खातीर आमी 2 लाख रुपयाचो एक्स ग्रेशिया एमावंटाचे फॉर्म तांच्या फॅमिली पर्यंत पावयले। तांकां ती 2 लाख रुपया एमावंट दिवपाकूय सुरवात केली। तिकट्याचेर रावूंक ना। आमी म्हटलें की कोविड रिलीफान ज्यांचो बिझनेस गेलो, खाज्याकार आसतलो, फुलकार आसतलो, फळकार आसतलो, नुस्त्याकार आसतलो, ट्रेडिशनल रेनेर आसतलो, पायलट आसतलो, रिक्षा आसतली, हांकांय खंय तरी सरकारा कडल्यान मदत जावची आनी ती चवथी पयली जावची ह्या विचाराचो हांव आसा। आनी म्हणून तर आमी 5,000 रुपयाची कोविड रिलीफ पॅकेजीचे फॉर्म पंचायती डेप्युटी कलेक्टर हांच्याय कडेन अवेलेबल केल्या, तांच्यांनी ते भरचे। सरकार सातत्यान आमी पळयता की सरकाराच्या तिजोरीत मदल्या काळात कोविडा खातीर कितलेशाच मोठ्या प्रमाणात पयशांची कमतरता आशिल्ली, बट खंयसरूच सोशल सेक्टरांतल्यो स्किमी बंद करूंक ना, आमच्या जाणटेले आवयचेय पयशे बंद करूंक ना, किंवा गृहिणी आधार मेळटाले त्या भाभीचेय पयशे बंद करूंक ना, किंवा म्हज्या लग्न जाल्ल्या भयणीच्या लाडली लक्ष्मीचेय पयशे बंद करूंक ना। 19 जानेवारी पर्यंत लग्न जाल्ल्या सगळ्या भयणींचे पयशे दिले आनी उरलेल्यांचे पयशे ऑक्टोबर पर्यंत लग्न जाल्ल्यांचे पयशे मेळटले, ताची ग्वाही बी हांव दिता। हांव हे कित्याक सांगता, जेन्ना सरकाराची तिजोरी भरोन वत्ताली, हा 2007 ते 12ची गजाल करता, हय तिजोरी भरोन वत्ताली, एक्सेस पयशे सरकाराक मेळटाले, मायनिंग खूब मोठ्या प्रमाणात चालू आशिल्लें, टुरिजम खूब मोठ्या प्रमाणात चालू आशिल्लें,
तेन्ना कोणी 120 कोटी रुपया इलेक्ट्रिसिटीक सबसिडी दिवपाची करूंक ना, माझ्या सरकारान दिल्या आता. अरे जे सांगतात फ्री दी म्हणून तांकां लागून दिवंक ना. फाटली 2 वर्सां जाली इलेक्ट्रिसिटीची सबसिडी जी आसा ही सरकार दिता. आज कॅबिनेटान डिसिजन घेतले म्हणून लोकांक कळ्ळें आनी त्या खातीर जे सांगतात आमकां लागून दिली तुमकां लागून दिवंक ना. म्हाका चिंता आसा म्हाज्या गोंयकारांची, अंत्योदय तत्वाचेर आसतल्या म्हज्या विधवा भयणीची आसतली, जाणटेली आवयची आसतली, हांची चिंता आसा म्हणून हांवें केल्लें आसा. अरे जेन्ना हांवें उदक फ्री दितलो म्हणून सांगलें तेन्ना तो एकटो उठलो जो 20 वर्सां PWDचें खातें पळयतालो. ना हांवूच करतलो आसलो तें म्हणटा. काडलो म्हणून उरलें, काडलो म्हणून बरो जालें. काडूंक नासलें जाल्यार लोकांक केन्ना उदक फ्री मेळचें नासलें. अरे ज्यो आतां सगळ्यो समस्या आहा तेजें कारणूच तो आहा. अरे जर ह्यो समस्या सुटपाक जाय आसल्यो गेल्या 20 वर्सांक सामान्य मनशाचो कित्याक विचार करूंक ना. 60% लोकांक आमी सांगलां की आमी उदक फुकट दितले, फ्री वॉटर आनी प्युअर वॉटर दिवपाचें काम जें आसा हें आमचें सरकार करतलें. म्हाका चिंता आसा त्या जाणटेली आवयची. ती जेन्ना जेन्ना बील घेवन येता, म्हजें 4 म्हयन्याचें बील उरलां दोतोर कोण फारीक करतलो, कशें फारीक जातलो, म्हाका तेजी चिंता आसा. म्हाका 120 रुपया म्हणून तुमकां म्हणपाक कांयच सांगना, पण ज्याच्या घरात ते पयशे ना तेका तें कळटा त्या बिलाची किंमत कितली आहा ती. म्हणून तर 1 सप्टेंबरांतल्यान फ्री उदक दिवपाचें तें काम जें आसा हें म्हजें सरकार 1 तारखेच्यान करता. हांव वेगवेगळ्या विशयांनी वताना म्हाका खबर आसा भर दनपारां आमी आसा. मये गांवच्या विकासा खातीर जेन्ना जेन्ना आमदारान वेगवेगळे प्रकल्प म्हज्या समोर दवरल्या, आमचो बाप PWD मिनिस्टर वयता आसतना तेणी सांगलें हय घडये कदाचित उशीर जाला आसतलो, हांव ना म्हणना. उशीर जाला वेगवेगळ्या कारणां खातीर, फक्त पयशे ना म्हणूनच न्ही. हांवें पळयतालो की कॉन्ट्रॅक्टर्स काही प्रोजेक्ट सोडूनय गेल्या, कारण 1 वर्साच्या कार्यकाळात हांगासलो पुराय लेबर हो पळोवनूय गेल्लो आसा कोविडा खातीर. त्याय खातीर उशीर जाला. आमकां पुराय प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाचे आसा. अरे पयले फावटी गोंयचो विकास खूब मोठ्या प्रमाणात जाता आसतना दिसता, म्हणून तर थोड्या जाणांच्यान तो पळोवन जो. थोडे जाण विचारता खंय हा विकास काय म्हणून. हांव तांकां विचारता अरे 20,000 कोटी रुपया मोडून पत्रादेवी पासून काणकोण पर्यंतचो नॅशनल हायवे पळयात आणि फुडल्या 15 ऑगस्टाक उक्तावण जावपी मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट पळयात. अरे प्रत्येक मतदारसंघात असलेले विविध पंचायत बिल्डिंग असतले, हॉस्पिटल असतले, स्कुलां असतली, वेगवेगळे प्रोजेक्ट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता असताना ह्युमन डेव्हलपमेंटाकूय आमी कमी पडूंक ना. खंयच्याच सोशल सेक्टरांतली स्कीम बंद उडोवंक ना. वयल्यान जाल्यार नवीन स्किमी सुरू केल्या. म्हणून आमचे सरकार हे अंत्योदय तत्वाचेर चलपी सरकार आसा. ताकाच लागून फाटल्या 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा आमी म्हटलें की स्वयंपूर्ण गोंय करपाचें हांवें स्वप्न लोकां मुखार दवरलें. आनी लोकां मुखार दवरता आसतना म्हज्या 2 ऑक्टोबराच्या भाशणांतल्यान हांवें सांगलें म्हाका संकल्पना आसा की हें गोंय स्वयंपूर्ण करचें. हांव पळयतां पॅन्डेमिकांत आमचे दोळे उगडले. कितें? अरे आमी गोंय जें आसा फळां खातीर आसतलें, फुळां खातीर प्रत्येक गोश्टीक जे आसा म्हणजे आमकां दूध जाय, तांती जाय, आमकां चिकन जाय, मटन जाय, सगळ्यो गजाली आमी भायल्याचेर डिपेंड आसा. भाजी आसतली, फुलां आसतली, फळां आसतली, ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां भायल्या राज्यांतल्यान हाडटा. हांगा कित्याक जावं नये? आमच्या कडेन शक्ती ना तितकी, आमच्या कडेन युक्ती ना, आमची सॉयल फर्टायल ना. जाय तें कितें? जाय फक्त आशिल्लें तें मोटिवेशन दिवपाचें. हांव अभिमानान सांगता आमी पयलीं 100% भाजी भायली हाडटाले. फाटल्या वर्साच्या भितर 30% भाजी आमी एक्सपोर्ट करपाक लागले. हांव अभिनंदन करता हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचें, खरोखरच अभिनंदन करता जेंच्यांनी भाजी एक्सपोर्ट करपाक सुरवात केली. शेतकरी जागे जावपाक लागले. इतकेंच न्ही, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट कशा पद्दतीन तयार करप हाची सुरवात आमच्या स्वयंपूर्ण मित्रांनी केल्या. विचारात सरपंचाक, आमचो स्वयंपूर्ण मित्र जो दर ग्रामपंचायतीन येता ताका एडिशनल पगार मेळना, ताका बोनस मेळना. तो दर शेनवारा आपली सुटी जी आसा ही ग्रामपंचायतीन येवन लोकांच्यो समस्या सोडोवपा खातीर आसा. सकाळी 10 वरांचेर येता, तो दनपारां 1 वरांचेर वयता. अरे म्हाजो शेतकरी आसा जाल्यार ताका किसान कार्ड मेळ्ळा काय कितें, ताका किसान क्रेडीट कार्ड मेळ्ळा काय कितें, सॉयल हेल्थ कार्ड मेळ्ळा काय कितें, नुस्तेकार आसतलो, दूधकार आसतलो ताका क्रेडीट कार्ड मेळ्ळें काय कितें, जाणटेले आवयचे DDSSY कार्ड रिन्यू जाला काय कितें, हाजी चवकशी करपाक आसता. आत्ताची सुरवात जाल्या. म्हणजे तुमकां रिक्वेस्ट आसा हे गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर तुमी साथ दिवची, तुमी आमच्या बरोबर येवचे. गोंय स्वयंपूर्ण मुख्यमंत्री, आमदार आनी सरपंच एकटो दुसरो करूंक शकना.
आणि फक्त सरकारी अधिकारी करूंक शकना. आमी जर सगळे जाण बरोबर आयले जाल्यार निश्चितच हे गोंय स्वयंपूर्ण करपाक शकतले. म्हाका खात्री आसा मया सारकेल्या गावात समस्या आसतल्यो, हांव ना म्हणना. बरेचशे फावटी मये नागरी कृती समिती म्हाजे कडेन समस्या खूब फावटी घेवन आयल्या. सगळे सदस्य हांगासर आसा आणि सगळ्यो समस्या सुटूंक ना, बट सोडपाचो प्रयत्न आनी सोडल्या जर आसात जाल्यार आमच्याच सरकारान सोडल्या आणि उरलेलोय सोडटलो हाजी हांव खात्रीनिशी सांगता. आयज जर आमी कदाचित म्हाका दिसता 100 लोकांच्यो सनदी दिता, बरोबर आसा. उरलेल्योय सनदी दिवपा खातीर म्हाजे कडेन 2 प्रॉब्लेम तांच्यांनी मांडल्या. आमदारान आनी ताच्या सगळ्या कृती समितींनी 2 प्रॉब्लेम मांडलेले आसा. एक की तांचे 2 डॉक्युमेंटा पैकी एक कन्सिडर करचो हे तांचो प्रॉब्लेम आसा. म्हाका खबर आसा पारंपारीक रित्या जे कितलीशींच वर्सां हांगासर रावताले तेंचे कदाचित प्रॉब्लेम उरले आणि मागीर येवन कोण रावले तांचे प्रॉब्लेम कदाचित सॉल्व जाले आसतले, बट तांचेर अन्याय जावचो न्ही हे म्हजें मत आसा. अरे जे स्वतंत्र्या पयलीं पासून हांगासर रावता, गेली 400 वर्सां हांगा रावता, तांकां दिसलें की म्हाका कोण हाडूंक येतलो. म्हाका खबर आसा, म्हाका दोग-तीग जाणांनी सांगलें दोतोर तुका तर आमचें घर खबर आहा म्हणपालो. गेली पारंपारीक 400 वर्सां हांगाच आसा, हांवेनूच अजून फॉर्म भरूंक ना म्हणपालो. हांवें म्हणलें कित्याक भरूंक ना रे बाबा. ना म्हणलें आमचें घर पयलींचें न्ही, आमकां कित्याक जाय काय म्हणून. तशें ना. अरे इवॅक्यू प्रॉपर्टी जेका कायदो आसा जाल्यार त्या कायद्यान तुका एप्लाय करचें पडटलें. आनी म्हाका दिसता द सेम हाजेर सरकार विचारधीन आसा. ज्यो तुमची परत एकदा एप्लिकेशन्स घेवपाचो तुमची रिक्वेस्ट आसा, निश्चितच सरकार ताजेर विचार करतले. आणि परत एकदा फक्त हांवें म्हटल्या ज्यांच्या कडेन डॉक्युमेंट आसा ती, ना जाल्यार आयच्या म्हाज्या स्टेटमेंटा वयल्यान ज्या एक्टात जी डेट आसा त्या डेटी पयलींचीच एप्लिकेशन्स, त्याच्या डेटीच्या पयलींचेच डॉक्युमेंट आसतली एप्लिकेशन घेतली वयतली. नवीन डेटीक न्हय, डेटीत बदल जावचो ना. डेट ही ज्या कायद्यान इवॅक्यू प्रॉपर्टी आमी करता आसतना जो स्थलांतरीत हाज्या खातीर जो कायदो हाडला त्या कायद्यात जी डेट आसा ताज्या पयलींचे डॉक्युमेंट कन्सिडर करून एप्लिकेशन्स परत एकदा घेतली वयतली. आणि दुसरी गजाल, तुमकां हे डॉक्युमेंट्स तुमकां ह्यो केसीस सगळ्यो बिचोलेच्या आमच्या डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसात जाय. निश्चितच आमी परत एकदा डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसात ताजी सोय करता, जेणे करून आमकां लोकांचे विशय सुटलेले जाय. हे सरकार लोकां खातीर आसा, हे सरकार लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर आसा. आणि निश्चितच मया गावातलो एक्कान एक विशय, एक्कान एक प्रॉब्लेम, आणि प्रत्येकाचो प्रॉब्लेम हो म्हाका खबर आसा. जरी आत्ता सुटलो ना जाल्यार हांव तुमच्या कडेन मागपाक आयलां. म्हाका खबर आसा 3 वर्साच्या कार्यकाळात सगळ्यो समस्या सुटोंक ना. हांव तुमच्या कडेन मागपाक 2 गजाली आयलां. एक, 2022 परत एकदा संधी दियात. मुख्यमंत्री पदाचेर बसपाची आणि तुमची सेवा करपाची, मयातल्यान परत एकदा भारतीय जनता पार्टीक निवडून हाडपाची. आणि म्हाका खोस आसा, म्हाका आशा आसा. दुसरी गजाल, गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर तुम्ही सगळे जाण आमच्या बरोबर आसतले आणि निश्चितच मयातल्यान भारतीय जनता पार्टीचो सीट परत एकदा निवडून येतलो हाची हांव आशा व्यक्त करता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.